रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप। आहाबान सर्व इस्रायली तांक आपोंक धाडले आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केले। एलियान सगळे फौजे मुखार येवन म्हणलें, आनी कितलो काळ तुमी दोनीनी पांय दवरून रावतेल्यात? सर्वेस्पोर देव तर तासो पाटलाव खरा, बाल तर तासो पाटलाव खरा, पूण लोकां ताका जाप दिली ना। तेन्ना एलियान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला, बालाचे प्रवादी 450 आसात। आमकां 2 पाडे दिया, तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवर, पूण ताका उजो लायनाकात। हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो, पूण ताका उजो लायनाकात। तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो। जो देव उजो धाडून दिता तोच खरो देव। तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कबलत उसारली। एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, तुमी पयले एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात। उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात। तांणी आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळतान दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें। म्हणून बाल आमकां जाप दी, पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेच जाप दिली ना, आनी ते आपणे बांदले वेदी भोंवतणी नासले। दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेष्टायो करून म्हणलें, व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव, तो चिन्नांनी बुडला जायत, वा ताका कसलेंय काम पडला जायत, वा पयनार आसा जायत, वा तो भोवशा न्हिदला जायत, आनी ताका उठोवंक जाय। तांणी आतां आनीक व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तालवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकच तोपून घाय केले। दनपार उतरलो आनी अन्न बल्यो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले, पूण कोणाचोच थाळो आयकलो ना, कोणेच तांकां जाप दिली ना, आनी कोणेच परवा केली ना। तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हणलें, हांगा म्हजेशी लागीं सरा। ती ताचेशी लागीं सरली। ताणें मोडलेली ती सर्वेस्पराची वेदी सारकी केली। तुझे नांव इस्रायेल म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयांचे संख्येक अनुसरून ताणें 12 फातर घेतले। त्या फातरांनी ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी धरूंक शकता तितली व्हड एक कळी खणली। उपरांत लांकडां मांडलीं आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो। उपरांत ताणें म्हणलें, 4 कळशांनी उदक भरा आनी ते होम भालयांचेर आनी लांकडाचेर वता। तांणी तशेंच केलें। ताणें म्हणलें, आनी एक फावटी करा, आनी तांणी आनी एक फावटी केलें। ताणें परतून म्हणलें, 3रे फावटी करा, आनी तांणी 3रे फावटी तशेंच केलें। उदक वेदी भोंवतणी वाळटलें आनी कळी उदकान भरून गेली। बलयो भेटोवण्याच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलांत देव म्हूण, हांव तुजो सेवक म्हूण, आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं। म्हाका जाप दी, सर्वेस्परा म्हाका जाप दी, आनी तूं सर्वेस्पोर देव म्हूण आनी लोकांक तुजेशी फाटी हाडटलो तुंच म्हूण तीं वळखून घेवं। तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होम बली, लांकडां, फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें। हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणेर सरपटलो। तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर खरोच देव, सर्वेस्पोर खरोच देव। देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां। म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येतां। सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूंच म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुखना। श्लोक। सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां। परक्या देवा फाटल्यान वेताले मनीस आपले कश्ट वाडयतात। पिवान अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना, तांची नांवां म्हज्या वंटाचेर केदींच घेवचो ना। श्लोक। सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां।
सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. सर्वेस्पराक हांव सदांच मुच्या दोळ्या मुखार दवरता. मुच्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतस हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरा पर्यान घडचें आसा ते घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसोन वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमान म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्थ म्हूण लेखतले. देवाचें उतर हें. वाक्कान्नी तुका क्रिस्ता.